आमी DGPक मेवळे येवच्या पयलीं हांवें जेन्ना कॉन्टेक्ट केला हांकां तांच्यांनी एक इन्फॉर्मेशन काडली की पयलीं सगळ्याक अशें कळ्ळें की बाबा ते सेक्युरिटी म्हणून एक्चुअली सांगपाक एक लज दिसता की गोवा पुलिसेन एक स्क्वॉड केल्लो जेन्ना FIFA वर्ल्ड कप अंडर-17 जेन्ना गोंयान केल्ले तेन्ना एक स्क्वॉड केल्लो त्या स्कॉटान पुलीस पर्सनलाक सगळ्यांक टी-शर्टां घालून वायट टी-शर्टां जे दिसताले आमकां मारताले बिरताले ते कोण सेक्युरिटी न्हू पण ISLाचे सेक्युरिटी न्हू ते पुलिसूच पर्सनल. आतां DGPन जेन्ना हांवें क्वेश्चन केलो DGPक तो स्कॉट कित्या खातीर रेडी केल्लो ताणें सांगलें की तेन्ना जेन्ना FIFA अंडर-17 चल्लेले तेंचे गायडलायनी प्रमाणे केल्लो. सो आतां कितें केलें की तेच स्कॉट तेणें ISLाक हांगाय डिप्लॉयड केले आनी जे टी-शर्ट घालून जे भायर मारताले ते खंयचे सेक्युरिटी गार्ड न्हू ते पुलीस पर्सनल. आतां DGPन आमकां एश्युअर केला की जो स्कॉट ताणें क्रिएट केल्लो तो आयज डिस्पोज ऑफ जातलो आनी जेन्ना नेक्स्ट मॅच येतली आनी आमकां आनी एक एश्युरन्स दिला ताणें जेन्ना नेक्स्ट मॅच 22 येतली ताच्या पयलीं सगळो स्कॉड आतां डिजॉल्व जातलो आनी जे पुलीस पर्सनल आसतले सगळे खाकी वर्दीन आसतले. आयज खंयचोय भुरगो जरी तर वता जाल्यार एक खाकी वर्दी कोण तरी फाटीं सरतलो. जेन्ना कोण तरी येवन टी-शर्टान आपणाक सांगता बाबा फोटो काडनाका जावं वच काणाकूय तिडा घेतली. गोंयकार म्हणटा तो एक अभिमानी आसता कितेंय जावं गोंयकार एक सदांच एक बरे हितून मार्गान कितें तरी सिट्युएशन हँडल करूं शकता. कोणूय येवन टी-शर्टान जरी तर कोणाकूय सांगी जाल्यार कोणाकूय राग येतलो. पुलीस पर्सनल जरी तर आपूण खाकी वर्दीन वचून सांगतलो बाबा मस्ती करनाका जावं आनी कितें कोण बाबा आयकून तरी उगी रावतलो. जेन्ना टी-शर्ट घालून कोण येवन कोणाक दादागिरी दाखयतलो कोण उगी रावतलो. आनी सेकेंड आमी पळयता ती गेट ओपन केली आनी हे भितर घेवन गेले आनी तांकां मारीत घेवन गेले. हे पुलीस पर्सनल हे कोण सेक्युरिटी न्हू आनी ISLाचे मनीस न्हू हे गोवा पुलिसाचे. सो सस्पेंड करपाक तांकां हाजे हितून तरी जे कोणी मारता जेणे कोणी लॉ हातीन घेतला IRBचे अशें म्हटलें वयता की IRB जे पुलीस आसता तांकां लॉचे खंयचें शिक्षण आसना. जेन्ना तेंच्यांनी जेन्ना IRBन मारल्या तेचेर एक्शन जावपाक जाय तांकां सस्पेंड करून कोणाक तरी टर्मिनेट करपाक जाय. तेन्नाच कळटलें की आमकां एक्शन जाल्या म्हणून की अशेंच जर कोण तरी मारता आनी अशेंच कोणाक तरी सोडटा जाल्यार आमकां दिसना की एक्शन जाल्या म्हणून. तांकां टर्मिनेटूय करपाची गरज आसा कित्याक लॉ कोण हातीन घेवं शकना. तो पुलीस जावं कोण वकील जावं कोणूय जावं लॉ कोण हातीन घेवं शकना. की जेन्ना हो इन्सिडंट घडलो तेन्ना पुलिसांनी इमिजिएटली त्याच दिसा डिसोजा फॅमिलीचेर ऑफेन्स रजिस्टर केलो तांकां अरेस्ट केले आनी तांकां बेलार रिलीज केले कंडिशनल बेलार. लेस्टर डिसोजा आज पर्यंत गॅलेक्सी हॉस्पिटलान आज एडमीट आतां दनपारां आज ताका डिस्चार्ज मेळ्ळा आसत. सो आमचो तो एक डिमांड आसा की जे सेक्शन पुलिसांनी जे अप्लाय केला की 353 दॅट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लीक सर्वंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्युटीज. सो जेन्ना आतां प्रथमेश बाबान सांगले ते प्रमाणे जेन्ना एक टी-शर्ट घालून खंयचोय पुलीस जेन्ना थंय सेक्युरिटी म्हणून थंय रावता तेन्ना स्पेक्टेटरा किंवा कोण ताका कशें कळपाचें तो पुलीस म्हणून. सो जेन्ना कोणी एक टी-शर्ट घालून जेन्ना तुका ऑब्स्ट्रक्ट करता आनी तुजेर हांगा हें करता तेन्ना कोणाक कळटलें की तो पुलीसमॅन म्हणून. सो त्या पयलीं म्हणल्यार जर खाकी वर्दीन जर तो आशिल्लो पुलीस जाल्यार कळटलें आशिल्लें की तो पुलीस म्हणून कोण ताच्या वाटे वचून नाशिल्लो. सो हांगा हेंच घडलेलें आसा की तें जें सेक्शन जें लायलां तें आमचो तो एक डिमांड आसा की इमिजिएटली तें जें सेक्शन आसा तें ड्रॉप करचें. आनी जे डिसोजा फॅमिलीन जी क्रॉस कंप्लेंट केल्या पुलिसांचेर तेजेर आज 6 दीस जावन पसून आज तेंचेर FIR पुलिसांचेर रजिस्टर जाल्ली ना. सो आमचो तो डिमांड आसा इमिजिएटली ती FIR आयच्या आज रजिस्टर जावची. कित्याक FIR कित्याक डिसोजा फॅमिलीचेर जर त्या दिसा जावंक शकता FIR पुलिसांचेर जावपाक 6 दीस कित्याक गेले. सो आयज एक्चुली ती जायना म्हणल्यार जावपाक जाय आशिल्ली. सो आज DGPन आमच्या फुड्यान SDPOक फोन केला इन्क्वायरी बसयला आनी सांगल्या इमिजिएटली ती FIR रजिस्टर करून घेवची म्हणून. आमी वील गो टू द कोर्ट अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टीस and we'll get the order from the court to register the FIR against those who are guilty. Second thing, if before 22nd the action has not been taken, we'll also demand from that the apology should be, the organizers should apologize to the D'Souza family and the entire Goans for this incident. If not before 22nd, then we will appeal to the Goans to boycott the next match which is taking place on 22nd. मला खंयच्याय गोंयकारांक जावं शकता आनी गोंयकारांक तो जो पर्यंत एक्शन पुलीस घेना तो पर्यंत तो परत पुलिसाक तो विश्वास जो कॉन्फिडन्स बिल्ड जावपाक ट्रस्ट बिल्ड जावपाक जाय. आज लोकांक पुलिसा वयलो विश्वास गेलो तो पयलीं बिल्ड जावपाक जाय. जाल्यार 22 तारीख खरें पळोवंक वचत जाल्यार तशेंच जालां कित्याक आमचो होम मिनिस्टर आसा तो गोंयांत
बोलना आनी तेच्या खातीर जे पुलीस पर्सनल आसा ते जाय तशें मारबडे करीत आसा लोकांक आनी आयज आनी एक भंय गोंयकारांच्या मनान येयला की बाबा ह्यो जो FIR जो व्हिडिओ फुटेज गावल्या म्हणून फोन येयले लोकांक बाबा अशें अशें घडलां आनी तें फॉल्स म्हणून पूण असलेच FIR कितले जाले आसले आनी खंयच्या खंयच्या गोंयकार भुरग्याचेर आयज अन्याय जाला आसतलो ताचो परत चिंतपाचो वेळ येयला. गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेस आज आम्ही गोवा पुलीस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिसाक आम्ही मेमोरंडम दिला with regards to the brutal assault on a Goan boy, Lester D'Souza, on 8th of November 2018 at Fatorda Stadium. So as today we have demanded the inquiry in the entire incident that occurred on 8th. Prima facie it appears, and from the news reports and the videos that are viral on the social media, it appears that the policemen are involved in this assault on the D'Souza family. Now we have demanded the detailed probe into the whole incident that occurred on 8th. We have also demanded that the action be taken on the police personnel who are involved in this assault case, because these police, rather than maintaining the law and order there and keeping the situation in control, the police on the contrary assaulted the family with fist blows on his neck and back and I don't know where. So we have demanded immediate action on those who are involved. We have also demanded if the police officer are found guilty, they should be immediately suspended, because this is totally an inhuman act by the police, and this will not be tolerated. We have a doubt because there is a ISL security guards are also there deployed. We think that the fight took place, the ISL security guard provoked the fight, and then policemen were involved. The family was just taking the photographs from the stadium, and after the fights, these policemen dragged the family, the Lester, his father Sebi and mother Tina, onto the grounds, onto the fields, and there they have brutally assaulted the family. We have demanded probe. We have also demanded action, and the DGP has assured that the next match is on 22nd. Before 22nd of this month, he said that the action will be taken on those who are guilty. We have also told him that if this is not done before 22nd, there might be law and order situation, because the Goans are hurt. This is not only that the Lester and the D'Souza family is assaulted. This is assault on all the Goans. So there might be a law and order situation. Before that, to prevent this, action should be taken. And he said the departmental SDPO has already initiated the inquiry, and that will be complete in next 2 to 3 days, and we'll get the result in the next few days before 22nd.